गोंयांत डेंग्यू दुयेंतींचो आंकडो वाडत चल्ला। लोकांनी सरभोंवतणीचो वाठार नितळ दवरपाक जाय, पूण म्हापशा वेगळेच कितें चल्लां। म्हापशेच्या आंगणी वाठारांत फाटल्या 2 वर्सां सावन गटर ओव्हरफ्लो जायत आसा। थळाव्यांक घाणी सोंसच्यो पडटात। संबंधीत खात्यान आडनदर केल्ल्याचेंय दिसून येता। सध्या मी असा म्हापसा आंगणीन आणि हांगा तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयशात जाल्यार हांगा एक गटर आसा आणि हो गटर जाले 2 वर्सां जाली हो ओव्हरफ्लो जाता। हांगा जेन्ना सिवेजीचें काम चलतालें हांगा सगळ्याक खणून दवरला, पूण आजून मेरेन हो गटर क्लीन करपाक जाय हें कोणाकूच पडलेलें ना। हांगा जर आमी पळयशात जाल्यार खुबशे लोक रावता आणि इतलो घाण वास हांगा येता। खंय तरी हो बेगीनच्या बेगीन गटर जो आसा क्लीन जावपाक जाय, बिकॉज आयज आमी पळयतात वयता थंय डेंग्यू केसीस वाडला। खंय तरी आयज ऑथॉरिटीज जो आसा, जो कावन्सिलर आसा ह्या वाठारांतलो, तेणी खंय तरी हेचेर लक्ष दिवन हो बेगीनच्या बेगीन गटर आसा क्लीन करपाक जाय आनी जे हांगा खणून दवरला तेचेरूय खंय तरी आयज कारवाय करपाक जाय। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।